भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकावरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालचोय दीस मोठे मोठे विशय आशिल्ले, आयच्याय दीस मोठे मोठे विशय आसात. ह्या सगळ्या गजालींची आमी चर्चा करतले. लौकीक बाब शिलकार आसा आमचे बरोबर, जोयल बाब अफांचो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसात. पयलो विशय म्हळ्यार काल हेल्थ आनी TCP ह्या दोन म्हत्वाच्या खात्यांचे डिमांड्स आशिल्ले आनी ताचेर मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रिप्लाय दिलो. आमी हेल्था वयल्यान सुरवात करया, मागीर TCPचेर या. लौकीक बाब, हेल्थाचेर म्हळ्यार गोंयकाराक प्रत्येक मनशाक हेल्थ हें डिपार्टमेंट लागता. कशें आशिल्लो विश्वजीत राणे हांचो परफॉर्मन्स? हेल्थाचेर एक्चुअली विश्वजीत राणेची 4-5 डिपार्टमेंट आनी सगळी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी हेल्थाचेर सांगपा सारकें खूब आसलें तेंचे कडेन. काल ते तशें जशें आमदार उलयले तशें तेंच्यांनी रिप्लाय केल्या की हेल्थाचे जे डिमांड्स आसा ते केन्ना गरजो वा रिक्वायरमेंट आसता खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यो कितल्यो केल्यो म्हणून त्यो केन्ना कमी जायना, ती सोंपना. म्हणजे कोणूच असो आसना की सांगतलो की आपण हे पुरो म्हणून. तो एक एक गरज ती वाडत आसता. तरी आसतना तेणी खुबश्यो इनिशिएटीव जे घेतल्या ते सांगले खंयचे खंयचे PSCन खंयचे CSCन ते डेव्हलपमेंट करपाचे आहा त्यो गजाली सांगले. ते करता आसतना नवे इनिशिएटीव लायक तेंच्यानी सक्सेसफुली IVF तेंच्यांनी GMCन करून दाखयलें. मागीर बायलांचें स्कॅनिंग, कॅन्सरा खातीर वेगळे वेगळे इनिशिएटीव घेतल्या. ह्यो सगळे तेणी आपले एचिवमेंट्सूय सांगले. भितर नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें डेव्हलप करपाच्या तेजेरूय म्हायती दिली. ते करता आसतना तेणी तेंचो जो इन्सिडंट GMC भितर जाल्लो तो डायरेक्टली मेन्शन करुना, पण ते सांगले अशें केन्ना केन्ना जाता आनी आपण ते वयरूच कळयलां अशें जाता म्हणून. मागीर ते करता आसतना आपूण केन्ना GMC डॉक्टरांची जे सरकाराच्या हेजेर आहा तांकां तेंची प्रायवेट प्रॅक्टीस खपोवन घेवचो ना. ह्यो बी डिसिप्लिनाकडे कॉम्प्रोमायज ना, डिसिप्लिनाकडे कॉम्प्रोमायज ना अशें करून आपलो तो इन्सिडंटूय तेन्ना मेन्शन केल्ल्या म्हणजे डिफेंड केल्ल्या भशेन केलो. आनी आपण वयर तेणी एक मेन्शन केलें, आपण एक गजाल वयरूय सांगल्या म्हणजे ही गजाल वयर पावल्ली आनी तेणी ते क्लॅरिफाय केलां आसतलें की अशें ते तेणी थंय हें करून दाखयलें. अशें करून तेणी जे GMC आनी हेल्थ सर्विसीस जे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आपण तेणी फूल क्लॅरिटी म्हणजे तेजे मोर दॅन 60% जे 60% जे तेंचे कालचो रिप्लाय आसलो तो हेल्थाचेर आसलो. बरोबर. जोयल बाब, तुमकां कितें दिसलें हे रिप्लाय आयकून? आमची हेल्थ कशी आहा राज्याची? Pramod, all said and done, this is one portfolio of Vishwajit where he is getting some kind of a backing from across the parties, whichever parties, or whether it is opposition or whether his own colleagues have been showering praise on him for achieving what he has achieved so far in the health sector, introducing so many new concepts, introducing new technologies. And so far, if you see, even as journalists, we can see a lot of things happening on the health front. Yes, he has taken some very harsh calls, saying that okay, we will not tolerate indiscipline in the medical doctors and misbehaving and all of that. That is fine. But in terms of service, I mean, yes, as you said, from time to time their requirements will keep on growing. Like for example, Delilah Lobo has said that this thing PHC has to be upgraded to CHC. अशें करून आनी थोड्यांनी म्हणलें आमकां एम्बुलन्स जाय, थोडे म्हणलें हें जाय तें जाय, थोडे म्हणटा आमकां एडिशनल डॉक्टर जाय. So these requirements will keep on coming up. But in the larger picture, if you see the health sector, yes, he has done a fantastic job. Hi, Pandurang Bab. Before going to his most controversial department, Vishwajit Rane scores when it comes to health. हय. आणि TCPचे सामके म्हणजे विरोधात म्हणजे दुसरी बाजू जी आसा तेजी बऱ्याची ती हेल्थ आसा. म्हणजे काल उलयतना विश्वजीत राणेन कांय गोश्टी जे मेन्शन केल्यो ज्यो तातूंत अनेक आमदारांकडल्यान ती सुटलेली. उदाहरणार्थ 108 जी आसा फ्लीट, तेजी 108 अरावंड सुमार एक म्हणजे गोंयभर एक 100 हेज्या मेरेन पावल्ली आसा 108. आणि 108 खातीर कितकेशा हजारांनी लोकांचे जीव वाचतात. सो ती एक बरी गजाल आसा. आनी ती म्हत्वाचें म्हटल्यार जेन्ना पयलींच्या टर्मान जेन्ना विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाच 108 गोंयान इंट्रोड्यूस जाल्ले. सो ताचेर काल तेणी एक भर दिला आनी बरोच वेळ तो ताचेर उलयलो. 2-3 गोश्टी तेणी काल सांगल्या. ते म्हळ्यार
GMCचो भार कमी करपा खातीर एक इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेल समथींग त्यांनी मेन्शन केल्लो आसा. दुसरो जो GMCनूच जातलो. दुसरो त्यांनी सांगला की क्रिटिकल केअर सेंटर जे आसा ते सावथ आनी नॉर्थ दोनूय हॉस्पिटल दोनूय हितून जाताले म्हणून. सो ह्यो दोन तीन गोश्टी ज्यो आसात ज्यो फुडें हेल्थ सेक्टरा खातीर म्हणजे बऱ्याच्यो आसात. एक म्हत्वाचो विशय त्यांनी काल काडला तो गोंयचे हेल्थ सेक्टरा खातीर कितें जाय तेज्या खातीर एक हाय लेवल कमिटी जेतून एम्सा सारक्या संस्थेचे डॉक्टर आसतले, चीफ सेक्रेटरी, CM आपूण स्वता आसतलो म्हणून सांगला. सो एक मोठी कमिटी काडपाची आहा ती कितें सुदारणा गोंयांत करपाक जाय तेज्या खातीर. आनी लास्ट ट्रेनी आपल्या त्या विशया कडेन पावलो ज्या विशयाचेर GMCन खदळ जाल्लो की सरकारी डॉक्टर हे प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात ते आपूण खपोवन घेवचो ना आनी सरकारी पेमेंट घेवपी डॉक्टरान प्रायवेट प्रॅक्टीस करपाक जायना ह्या मुद्द्याचेर तो पावल्लो आसा हेल्थ मिनिस्टर. सो एकूणच ताची कालची हेल्थाची रिप्लाय जी आशिल्ली ती म्हाका दिसता खूब बरी आशिल्ली आनी तेणी आपल्या सगळ्या गोश्टींक टच केला ज्यो ज्यो डेव्हलपमेंट हेल्थ सेक्टरान जातात ते. लौकीक ताचो दुसरो डिपार्टमेंट जाचेर ते स्वता उबो रावन सांगतात की तुमकां सगळ्यांक आपलो एकच डिपार्टमेंट दिश्टी पडटा तो म्हळ्यार TCP. आनी TCPचेर ताणें उत्तर दिता तुवें 60% भाशण हेल्थाची आशिल्ली म्हूण. TCPचेर कितली टक्के भाशण आशिल्लें आनी जितले टक्के आशिल्लें तातूंत भितर तांणी सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय दिलो काय कितें? TCPचेर तेणी एक्चुली म्हटल्यार तें भाशण करूच ना अशें म्हटलें आतां एंडाक. कारण तेणी ह्यान पयलीं तेणी जेन्ना क्वेश्चना वरा वेळार तेजे प्रश्न येताले ते सबज्युडीज म्हणून एवॉर्ड करपाक सोदताले. मागीर ते आमकां तो इन्सिडंट खबर आसा. स्पिकरान सांगलें की लास्ट विकाक ती उत्तरां दिया म्हणून जे तेणी सबज्युडीज म्हणून जे हें केल्ले रिफ्यूज केल्ले आन्सर करपाक. मागीर खुबश्यो गजाली तेणी मदीं डिस्कस जातना आपूण डिमांडा वेळार घेता म्हटलें. पण जेन्ना 2 दीस पयलीं जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो एक स्टे येयलो तेंचे एके मॅटराचेर ते तेणी कालच्या सकाळच्या आदेशाक मेन्शन केलें की असो जो स्टे आहा. सो आपणी लिगल एडवायजूय घेतला. सो आपले जे डिमांडाचेर ह्या डिपार्टमेंटाचेर रिप्लाय आसतलो ह्यो गजाली तुमकां आन्सर करपाक जाय तेजेर मातशें रिस्ट्रिक्शन येतलें हें तेणी पयलींच सिग्नल दिवन दवरलेलें. आनी त्या खातीर त्या डिपार्टमेंटाचेर ते कांय व्हडलें उलोवना. पण ते एक मेन्शन करपाक विसरना तेंच्यांनी डिपार्टमेंटाचेर आपले जी कंट्रोवर्शियल जे हें आहा सेक्शन्स आहा तेजे आपूण व्हायट पेपर म्हणजे तो डिमांडूच असो येतालो. तेणी जोकिंगली अशें सांगलें व्हायट आनी ब्लॅक म्हणजे व्हायट पेपर आनी ब्लॅक इंकान बरोवन तुमकां पेपर काडटा म्हणून सांगलें. आनी पण ते आपले ते TCP वयले हे सोंपयता आसतना तेणी एक सांगलें की आपूण आपल्या BJP सरकारान फाटीं एक 1,50,00,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन कन्वर्ट केल्या वेगळ्या वेगळ्या एप्लिकेशनांनी. तेज्या पयलीं काँग्रेसीन म्हणपाक लागलो 9.5 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केल्या. आनी आपणी आपल्या ह्या 2-3 वर्साच्या टर्मात 16 ते 17 लाखूच कन्वर्ट केल्या. ही एक गजाल तेणी मुद्दामून मेन्शन केली आनी तेजेर म्हणजे तेजेर TCPचे आपले सोंपयला. व्हायट पेपरा भितर कितली ब्लॅक दिश्टी पडटा तें आमकां जोयल बाब आनी थोड्या दिसांनी कळटलें. प्रश्न हो आसा की तांणी जेन्ना हें डिफेन्स मांडलें आपल्यालें की पयलीं इतली जालां आतां इतली जालां आनी आपण इतली केलां. देर इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग जाचेर म्हाका काल दिसता काल विरोधकूय उलयले की ज्या लोकांनी ही जमीन कन्वर्ट केल्ली काँग्रेसी आसतना ते सगळे लोक आज BJP आहात. स्वता विश्वजीत राणे काँग्रेसीचे काळांत मंत्री आशिल्ले. ते TCP मंत्री नाशिल्ले पण मंत्री आशिल्ले तेही आज BJP आसात. तेन्नाचे मुख्यमंत्री जे आशिल्ले तेही आज BJP आसात. आनी ताजे उपरांत सक्सेसिवली BJPची गव्हर्मेंट्स आसात. सो जेन्ना हो जमनीचो आनीक लँड यूज चेंज करपाचो विशय येता कोणा कडेन सामकें डिफेन्स आसा अशें दिसता तुमकां? Promote defense not, and especially when it comes to TCP, there is a lot of expectation that some kind of an explanation will emerge from those discussions. पूण थिंगा म्हाका दिसता डिस्कशन जावंक शकत ना. That's why I think he has taken this saying that it is sub judice, because if you want to actually speak and if you have that intent to talk or you have some argument to make, definitely you will make it irrespective. And you will definitely know what is sub judice and what cannot be spoken, and that will be recorded in court. For that matter, the coal issue came. Even the coal issue is before the High Court, and the petition has just been filed in this month itself. So I mean that also again would have been sub judice, but then discussion happened. The very fact, coming back to this TCP, is Pramod, very interestingly, he said that
So many crores have been already converted, and I am going to come with a white paper on all of that. That is fine. White paper is fine, but does that become your benchmark? कोणे एक 5 crore 100 crore convert केली, does that become your benchmark? Does that mean that you also can also convert it the way they have converted? It cannot be. आता लोक बोर्ड मारता, people do not want conversion, and that is where you need to answer them. If you have some kind of an answer, what led you to that conversion, that can be taken. But completely saying that it is sub judice, I think ताणी that is केला not- म्हणून आपणही केला हे रजाव म्हणटा तूं पटपा सारकें ना ना. पांडुरंग बाब बट एक गजाल आसा तुका दिसता की ओपोजिशनान योग्य इश्यूज रेज केले TCPच्या डिमांड्साचेर आमी हेल्थ मिनिस्टर कितें उलयलें तें आयकलें ओपोजिशनान अप्रोप्रिएट आनी अग्रेसिवली ह्या इश्यूज रेज केले अशें दिसता हांवें ती कंप्लीट डिबेट ऐकल्या म्हाका दिसता ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा विरेश बोरकर आनी युरीन काय पॉयंट मांडले पण युरीच्या पॉयंटान एग्रेसीव हे नाशिल्लो पूण कार्लोसान एक पॉयंट मांडलो की रिजनल प्लान गोंया खातीर नवो कित्याक करना तुमी तो करचो म्हणून आनी एक विरेश मातसो एग्रेसीव आशिल्लो जाल्यार बाकीचे कोणच म्हाका दिसता विश्वविद्यालयाच्या वाटेक वचना ही विश्वविद्यालय सगळ्यांचीच कामां हे करता हय. असो एक हे आसा पळय तो म्हाका दिसता केन्ना केन्ना असो सभागृहान पळय तुका चित्र ते खरें दिसता त्याच्या वाटेक कोण वचना आनी भायर इतके हेचे TCPच्या डिपार्टमेंटा वयल्यान बोवाळ मारतात खोदळ घालतात ते पळयल्यार दिसता की हावजान ताका काल तुमी हे करपाक जाय आशिल्लें हय. पूण ते कोणीच केलें ना उलट विश्वविद्यालयान इतके क्लियर केले की काँग्रेसीक तोंड ना उलोवपाक काँग्रेसीच्या काळान 9.5 crore स्क्वेअर मिटर लँड तुमी कन्वर्ट केला म्हणटा तो आपूण मिनिस्टर जावच्या पयलीं म्हणजे BJP जेन्ना TCP मिनिस्टर आशिल्लो तो काळ जो आसा म्हणजे BJPचो काळ 2012च्यान जो सुरू जाला तो हय. आपूण मिनिस्टर जावच्या पयलीं तो म्हणटा 1.5 crore स्क्वेअर मिटर केला सो आपूण कितली केला म्हणटा 17-18 लाख केली आसली 16 लाख बी वेरेज ती जवळ जवळ 25-30च्या आसपास आसा लाख स्क्वेअर मिटराच्या पूण विश्वविद्यालयान जो फिगर काल मेन्शन केला तो आपूण म्हणटा 16 ते 17 लाख स्क्वेअर मिटर आपल्या काळान जाली आसतली म्हणटा सो ताचेरूय कोणाचें काय हे नाशिल्लें पूण एक जो कार्लोस फेरेराचो डिमांड आशिल्लो ताचेर विश्वविद्यालयान काय रिप्लाय दिवना किंवा मुख्यमंत्र्यांनी काय रिप्लाय दिवना तो म्हळ्यार गोंया खातीर नव्या रिजनल प्लॅनाचो बाकी जो आसा व्हायट पेपराचो जो विशय आसा तेणी तो व्हायट पेपराचो विशय तेणी काल मांडला आनी ते लोकिकान म्हटलां अशें की व्हायट पेपर आपूण डायरेक्ट काडटा अशें म्हणून तेणी म्हटलें की व्हायट पेपर म्हणजे व्हायट पेपराची तुका काळी इंक आसा ती खबर आसा काय म्हणून आपूण ते काळी इंकेन तुका करून दिता अशा प्रकारचे त्यांनी स्टेटमेंट केला तो व्हाईट पेपर काडटलो काय ना हाचेर म्हाका मातसो दुबाव आसा म्हाका 7 तारखेक जर प्रश्नांची उत्तर सुद्दां जरी सारकी मेळ्ळी हय. जाल्यार तो सुद्दां व्हाईट पेपर धरून आमच्यान चलपा जाता बरोबर, आनी तेणी इतली त्या प्रश्नाची उत्तरां पयलीं क्लियर जर मेळ्ळी जाल्यार आनी ताणें सांगलां की आपूण जे कितें उरलां 7 तारखेक आपूण आन्सरां सगळीं दितलो एब्सल्युटली लोकी एक गजाल जाली आनी एक इम्पॉर्टंट ताणें कोलाचो विशय काडलो कितें जालें हें कोल सेसाचें डिस्कशन हें पयलीं दिसा सावन कोल सेसाचेर बोवाळ जायत आसा नक्की विशय कितें डिस्कशन कितें जालें एक्चुअली आयचो विशय डायरेक्ट कोल सेसाचेर नासलो जे कोल सेस म्हणजे तो ग्रीन सेस तो कलेक्ट करता तेजेर हो विशय नासलो हय सुरवातेक ते MPN मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जी आहा ते कोल्ड हँडलिंग आहा जे ताका ECG मेळ्ळा वा ताका ऑपरेशन्स कॅपेसिटी वाडोवन मेळ्ळा तेजेर आसले की तेणी विचारले की पयलीं तेणी डेटा दिलो 2012 सावन JSW सारक्या 5 मेट्रीक टन वर्साक हँडल करपाचे परमिशन आसले तेणी 1 वर्सा 6.5 केले 1 वर्सा 8 केले 1 वर्सा तो 10 मेरेन पावलो म्हणजे डबल कॅपेसिटीन करपा लागलो हेजेर हे कशें जातालें काय म्हणून ते विचारले तेणी आनी CZMPच्या सजेशनान म्हणपाक लागलो आनी कोल ऑपरेशनाची कॅपेसिटी वाडोवं नाका अशें सजेशन आसतना वयर मिसगायड केले वा वयर लेटर धाडला म्हटलें ते पावला काय कितें आनी ते रिपोर्ट कन्सिडर करिनासतना इश्यू जाल्या ते ऑपरेशनाक हो आर्ग्युमेंट आसलो तेंचो मागीर ते करता करता ते गव्हर्मेंटान रिप्लाय करता आसतना कोलाचो इश्यू कित्याक जाता पोल्युशनाक लागून जाता सो कोलाचें पोल्युशन कशें हँडल केलां लोकांक कसो त्रास जायना वास्कोच्यान मदल्यान गाडयो वचना थंय बायपासांतल्यान कश्यो वयता थंय डोम तेंच्यांनी डोम टॅक्नोलॉजी हाडून ते कशें कंट्रोल करपाक सोदता रेल्वे लायनींतल्यान कशें जातलें ह्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो गजाली जितून लोकांक कोलाचो डायरेक्ट कोल डस्ट पोल्युशनाचो बी त्रास जावचो ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कशें काम केलां ते सरकार सांगपाक गेलो आनी फुडें उलयता उलयता मागीर तो कोल ते ग्रीन सेजा पळय ते विशया कडेन थंय पावता म्हटल्यार मुख्यमंत्री आनी
ऑपोजिशन लिडर हेंचे मदीं मातशे क्रॉस टॉक जाले खूब आनी तो आवाज वाडलो म्हणजे कितें उलयता तें सारकें तितलें कळनासलें ते क्रॉस टॉका भितर आवाज वाडलो ते कौल ग्रीन सेजाचेर पावले मुख्यमंत्र्यान मदीं म्हटलें दिसता आपणी कितलो तरी रिकवर केला ते म्हणटा तुमी रिकवरूच करूं ना एक्चुअली तो कितें 2 वर्सां पयलीं आमी जे रिपोर्ट करताले 350 कोटी सुमार आसलो तितून 80% सुमार म्हाका दिसता जिंदालाचो कितें आसलो तितून ते चल्ला आसतना तो डेटा दितालो तो कितलो रिकवर जाला तितले भितर सगळे आमदार ते बोळा भितर ऑपोजिशनाचे सगळे आमदार वेलान गेले आनी वेलान गेले ते बोळा घालता ते पूण एक्चुअली क्वेश्चनावर सोंपो आयलो क्वेश्चनावराचो मुद्दो तो 12:29 मिनटां 1 मिनीट कितें उरलेलें तो बोळा चालू आसतना स्पिकरान 10 मिनटां खातीर एडजन केलें थंय क्वेश्चनावर सोंपलो परत सुरू जालें तेन्ना 0 आवर मेन्शनाचेर स्टार्ट जालो जोयल बाब तुमकां कितें दिसलें कारण डे 1 सावन हो ग्रीन सेस कूल सेसाचो इशू लावन धरला ऑपोजिशनान आयची डिस्कशन आयकून तुमकां कितें दिसलें Very interesting point, Pramod, is Environment Minister, Pollution, Alex Sequeira has made a very clear statement on the floor of the House that the ball rests with the Pollution Control Board. It is the authority which will, oversee coal handling, oversee the coal movement. That's fine. One interesting thing which he said is that Pollution Control Board has not given consent for enhanced coal handling. पण ते म्हणल्यार प्रमोद कसो हँडल जालो इतलो कोल कसो कॅपॅसिटी इन्क्रीज जाली कन्सेंट नासतना कसो इन्क्रीज जालो पॉयंट नंबर 1 इन 2020 Chief Minister Pramod Sawant has made a categorical statement saying that coal handling at MPT will be cut by more than 50%. He has not said it once, he said it more than 3 times. आता इफ इवन आतां लोकेकान सांगलां तशें एवरी इयर ऑन इयर यू सी दॅट कोल हँडलिंग इज इन्क्रीजिंग हाव इज इट हॅपनिंग ओके पॉयंट नंबर 3 आतां पेटिशन आसा इन द पेटिशन इन हाय कोर्ट देर प्रोजेक्शन वीच इज गिवन फ्रॉम द करंट कोल हँडलिंग ऑफ 10.6 million tons they are projecting a capacity handling of 42.1 million tons in by 2035. I mean, see the growth. See the exponential growth in this coal handling. And तेजे भितर how what is the dome going to save this situation? Alex Sequeira एक बरे म्हणला की there are a lot of measures which are put in place. Like a dome has been put in place. They have been bypassing the city and all of that is put in place. But a few days back, Sankal Amankar was beating his chest saying that there is pollution, there is this thing, that is people are affected and all of that. So where does it? It's a complete mismatch. Yeah. So इतून भितर म्हाका दिसता सारकें कांय क्लॅरिटी ना that coal handling is going on increasing and there is no control whatsoever. On the floor of the House it was all chaos. There no clarity has emerged from this. Yeah. पांडुरंग बाब तुमकां कितें दिसता की हो जो मिसमॅच दिश्टी पडटा कांय गजाली तथ्याच्यो आसात कांय गजाली तुगेलो मिसमॅच आसा अजून पर्यंत वस्तुस्थिती कितें दिसता ग्राउंड रियलिटी कितें दिसता आसता हालींच एक 15 दिसां पयलीं कोर्टान म्हाका दिसता एक विशय आयला आनी कोर्टान हायकोर्टान नोटीस काडल्या आनी एक म्हाका दिसता एका विका भितर उत्तरे मागलेले तांचें अशें म्हणणें आसा की तो कोल हँडलिंग जी आसा MPTंतली ती 10.2 वयल्यान 1 वयल्यान ती 42.1 जाल्या मिलियन टन सो हो मोठो ह्या वाडलेलो आसता तातूंत तेणें म्हणलां की पोल्युशन मागीर ती नुस्तेमारी ह्या सगळ्या गोश्टींचो फटको बसतलो सो म्हाका दिसता कोर्टानूय हो विशय आसा आनी पयर 2-3 दिसां पयलीं युरी आलेमान हो विशय हेतून काडलेलो हावजान की 400 कोटीचो तुमी ग्रीन सेस जो आसा तो रिकवरी जायना म्हणून सो हो एक मेजर हे आसा कारण स्टेटीचो जो रेवेन्यू आसा तो हितूंतल्यान लॉस जाता न्ही स्टेटीची कितलीशीच कामां हे करूं येता ब्रिजा म्हूण आनी कसलें डेव्हलपमेंट म्हूण 400 कोटी म्हटल्यार एक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो एक बजेट जालो तो बारीक अमावंट न्ही तो सो ताच्या वयल्यान आज बोवाळ जालो आनी म्हाका दिसता मागीर स्पिकरान एक हावस एडजंट केल्या उपरांत तो विशय म्हाका दिसता फाटीं पडलो जोयल बाब एक इम्पॉर्टंट विशय जो आयलो तो म्हळ्यार एक्सिडेंटाचो आनी जाचेर फर्स्ट टायम ह्या अधिवेशनाक सगळे ऑपोजिशन मेंबरांनी मेळून हो विशय तुगेलो मुखार हाडलो म्हळ्यार एकच गजालीचेर जी आमकां ऑपोजिशन युनिटी म्हणटा ती दिश्टी पडल्या ती ह्या विशयाचेर की ज्या तरेन एक्सिडेंट जातात तरणाट्यांचे जीव वतात ताजेर ह्या डिस्कशना भितरची हायलायट्स कितें आनीक ताका सॅटिस्फॅक्टरी जाप मेळ्ळ्या काय कितें
Satisfactory Zap immediately medicine, but it was a positive discussion. I'll tell you, opposition came up with a lot of factors which led to these kind of fatalities which we are experiencing on the roads, like poor roads, poor internal roads, and lack of timely maintenance of roads. Like before the monsoons, we have not been able to hot mix those roads. That is one factor. Road digging multiple times, so multiple agencies. That is another one. Overspeeding by motorists. Overspeeding is a major factor. Minors coming on the road with vehicles. Then negligent driving. Rent-a-cars coming onto the tourists completely are clueless about our road structures, and they are leading to a lot of these accidents. And there are a lot of these self accidents. But in all these things, I like the way CM has actually addressed this issue. He has admitted that there are a whole lot of things coming in play in this whole accident scenario. And he has, first things first, he has said that from now on, I am going to issue an order that no department will be able to open up roads without the consent of the PWD. That's a very good positive, and he's understood that what we were talking long back, that आम्ही अनेक हेजेरूच उलयल्ले की एक डिपार्टमेंट हॉट मिक्स करता दुसरो डिपार्टमेंट येवन उडयता म्हणून. So that is hopefully not going to happen. He has also spoken about ducts, ducts where you can lay cables and all of that. Secondly, introduction of more AI enforcement, strengthening of enforcement. So खूपश्यो गजाली ताणें मुखार हाडल्या, and hopefully, he will take it in the right direction, because now some seriousness has come forth, and he's mentioned also that a lot of parents also should take responsibility, because he's seen minors of less than 17 years coming onto the bike, mostly a bike, gearless bike घेऊन येता आणि fast चलयता म्हणून लागलो. So kind of a sense of acceptance has come that okay, fine, this we need to. ह्या दिसांनी इन्सिडंटूय इतली जाल्या, इतल्या तरणाट्यांचो जीव गेला, जीव वचत आसा की पांडुरंग बाब मुख्यमंत्र्यान 2 इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट्स केली. पयली स्टेटमेंट तांणी केलें की मॅक्झिमम एक्सिडेंट्स जे जातात ते रॅश आनी नेग्लिजंट ड्रायविंगा जातात. सेकंड तुगेले रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितरल्या त्रुटीक लागून जातात. तिसरी तांणी म्हत्वाची गजाल सांगली ती पेरंट्सां खातीर, की ज्या तरेन आमी पेरंट्स काडून भुरग्याच्या हातां भितर ह्यो हाय स्पिडींग बायक्स दिता पळय, ताका आतां धरबांद उरिल्लो ना म्हणून. आनी ते भुरगे आपलोय जीव धोक्यांत घालतात आनी मुखाल्ल्यान कोण येता किंवा सायडीच्यान कोण वता तांचोय जीव धोक्यांत घालतात. हाका खरेंच सोल्युशन आसात. एडमिनिस्ट्रेटीव सोल्युशन एकवटेच्यान जालें. पेरंट्सांनी जें चलयलां ताका कितें? म्हाका दिसता सकाळी जर तूं खंयच्याय स्कुला मुखार जर रावशीत लागीं, जाल्यार सगळ्या शहरांतले सुद्दां जाल्यार 10वीचे 11, 12वीचे भुरगे हेल्मेट नासता, कांय नासता, ट्रिपल सीट बी येतात गाडयो घेवन. सगळ्यांक आमी दोळ्यांनी पळयता कितें घडटा तें. पयर साळगांव एक्सिडेंट जावन 25 वर्सांचो भुरगो एकटो थिवीचो सामको आगता दोन टू व्हिलरच्या एक्सिडेंटान. सो हे सगळें चित्र आमकां डेली दिसता, पूण म्हाका दिसता कोणाकच कळना. आनी RTO आनी ट्राफीक पुलीस हांव कितलेशेच फावटी हेजेर बरयलां आमी एक मोहीमच चलयल्या एक्सिडेंटाच्या बातम्याच्या विशयी जागृती जावची म्हणून. पूण म्हाका दिसता कोणूच हेजेर कांय लक्ष घालना. एक वॉलंटियर अपॉयंट करून किंवा एक टीम तयार करून हे सगळें कितें तरी करूं येता. CCTVचे हे वाडोव येता, आमच्यान चलन दिवपाचें वाडोव येता. पूण जाय तशी म्हाका दिसता एक्शन प्रमोट जायना गोंयान. म्हणून वर्साक 270 ते 300च्या आसपास एक्सिडेंटल डेथ गोंयान रजिस्टर जातात. आनी भितर यंग भुरगे जे आसात 35तले, तेंचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार तो आनीक शॉकिंग आसा. ना, आज मुख्यमंत्र्यान ते सांगलेय बी लौकीक की 2 व्हिलर्स आनी पेडेस्ट्रियन हे चडशे हातूंत भितर सोंपतात. दुसरी ताणी इंट्रस्टिंग गजाल सांगली. आमी म्हणपाले कोवीड डेथ्स म्हणटाले म्हण. तुम्ही जर आंकडो काडून पळयलो जाल्यार एक्सिडेंट्साच्यो ज्यो डेथ्स आसात दे आर मच मोर दॅन कोवीड डेथ्स म्हणून. आनी आमकां जो सिरियसनेस जाय एक समाज म्हणून, तो सिरियसनेस आमकां येना अशी ताणी खंतूय व्यक्त केली. डू यू थिंक, जोयल बाबान बरें सांगलें, आमकां भान आयलां, इतली जीव वचपा लागल्या रस्त्याचेर की आमकां भान आयलां. पण तें भान जें आयलां तें एक्शनी भितर ट्रान्सलेट जातलें काय कितें? प्रमोद, हितून सरकाराक ह्या तरी मॅटरा भितर सरकाराक चड आमी ब्लेम करपाक शकना, कित्याक सरकार जाय तें करता. एक थोडे रोड इंजिनियरींग म्हणा वा थोडे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरचो प्रॉब्लेम आहा, म्हणजे तो सगळेच कडेन आसा असो ना. पण मॅक्झिमम एक्सिडेंट हे
मनशाचे जो गाडी चलयता तेजे Rash and negligent driving. नेग्लिजन्स तेजे खातीर जाता आनी आमी म्हणजे सरकारान इतले सुद्दां केले फायनी वाडयल्यो देशभर तेंच्यांनी फायन्स वाडयल्यो 100 रुपया हेल्मेट आसली ती 500 रुपया केली 500 रुपया स्टार्टींग आतां हेल्मेटाचो एक असो प्रकार आहा की 5 वर्सां पयलींचे सिच्युएशन आसलें तें आतां आमकां 99% हेल्मेटान दिसता आतां हे थोडे भुरगे यंग जनरेशनाचे आहा पळय न्हू आमकां जाल्यार अशे सुद्दां मनीस आसा मातशे लागीं बाजारान सुद्दां वयता ते हेल्मेट घालून वयतना दिसता तो अवेरनेस येयला थोडे एक 2-4% आमी पळय आमी पणजे जर सकाळीं उबे रावले सर्कला कडेन न्हू जाल्यार मॅक्झिमम हेल्मेटां घालून वचपी दिसता थोडेच एक अशें आसता म्हणजे तो अवेरनेस जावपाक सुद्दां खूब वर्सां लागली ट्रू खूब म्हणजे 10 वर्सांचे आमी जर अशें पळयत गेले न्हू तेन्ना 100 रुपया फायन आसली आतां 500 रुपया हेल्मेटा खातीर करेक्ट पण खूब वर्सां लागली ते ट्रान्झिशन येवपाक म्हणजे लोकांक खूब त्रास करून शिकोवचें पडटा की बाबा हे सगळे कंट्रोल आपल्या हातीन आहा आनी हे आपूण सारको रावलो जाल्यार असो काळ आपल्याचेर येवचो ना दुसऱ्याचेर येवचो ना आतां गव्हर्मेंटान हें सुद्दां स्टार्ट केलें की मायनर एक्सिडेंटान सांपडलो कोण मेलो जाल्यार पेरंट्सांक भितर उडोवपाय तें सुद्दां करून पळयलें पेरंट्स आतां भितर आहा तरी आसतना जर मॅसेज वचना तरी आसतना जर सुदारपाची हें दिसना हेका आमी डायरेक्टली सरकाराकूय ब्लेम करपाक शकना व्हेरी ट्रू आमची सद्याक अशी परिस्थिती आहा राज्या भितर की यंगस्टर्सांक आनी मायनर्सांक गाडी दिवची न्ही आनी बायक दिवची न्ही हें सगळ्याक खबर आहा तरी कितें चलयतात एक्सिडेंट करतात आनी आतां सरकार म्हणटा की तुमकां जर जाग्यार हाडपा जाय जाल्यार आमी पेरंट्सां भितर उडयतले स्ट्रे डॉग्साच्या बाबतींत जालें आतां आमगेले पाळिल्ली कुत्र्यांच्या बाबतींत आतां सद्याक कुत्रो मारता कोणाक घास आनी केस जाता ओनरांचेर तरी केसी जायत आहात नार आमकां एक समाज म्हणून भान येवपा खातीर कितें करचें पडटलें हो म्हाका दिसता मोठो प्रश्न सरकारा मुखारूय आहा जसो आमच्या सरकार पळयतकीर आमचे मुखार प्रश्न पडटात हें बाबा कितें चलना काय म्हणून खूब फावटी तशेंच म्हाका सरकाराकय आमकां पळयतकीर प्रश्न पडटात हें आनी कितें चलना काय म्हणून सो अशे विचित्र परिस्थिती भितर आमी आसात पण हो कॉमन सेन्साची गजाली आतां कॉमन सेन्साची गजाली खातीर जर आमकां कायदे हाडून जर एकामेकाक भितर उडोवचे पडले जाल्यार आमी खंय पावतले हांव इतल्याचेर थांबतां विचार करया लौकीक बाब जॉयल बाब पांडुरंग बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार